हालेलुया. प्रेस द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सासणाचो देव आसा. तेजे थंय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एका वेळार, हर एका दिसा, कित्याक तो सोबीत आसा आनी तें सोबीत कांयचें जिवीत आमचे भितर आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी आमच्या देवाक दिन वासुया. लिमिहिनामा कोरो मोंदले मे केरा बात्रो उत्रमा सिखात्र मासे केत्र लांदे. ओ ग्लोरिया महिमा ह्या वेळा पासत, ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयणा पासत, तेंच्या जण एकल्याच्या जिविता पासत तुका दिनवासता देवा. तूं आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय, आमकां राखताय. आमकां हर एका वायटांतली सुटका आनी सोडवण दिनारो तूंच देव आसाय. तुजे भाशेन कोण ना आनी केन्ना जावचो पासून ना. म्हज्या भाव भयणांनो, धर्मदुतांचो इतिहास 16 अवेस्वर आनी 31वी ओळ आमकां सांगता. एक्ट्स चॅप्टर 16 वर्स 31. सोम्या जेजूचेर भावार धर आनी तुका आनी तुज्या घराब्याक तारण मेळटलें. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. कोणाचेर भावार दवर? सोम्या जेजूचेर. कोण स्वामी जेजू क्रिस्त? जो तुज्या पासत ह्या संवसारान येयलो, जो म्हजे पासत ह्या संवसारान येयलो. कोण तो? तो देवाचो पूत, सामर्थ्यशाली देवाचो पूत, जो मनशा सैबान ह्या संवसारान येयलो. ताणें आमचे हर एक वायट पिडा, रोग, आमची हर एक वायट पातकां, हर एक ते वायट जाका लागून आमी एमकोणाच्या वाटेर आनी मरणाचे वाटेर आसल्या, ते सगळे तेणी 2000 वर्सां आदी आपणाचेर घेतले आनी तो खुर्सार खेळायलो गेलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, सदांच मतीन दवरात. आयज जर आमचो देव ह्या संवसारान आयलो नासतो जाल्यार ते खुर्सा वयले मरण तुका आनी म्हाका आसलें. पूण ना, आमचे स्वामी ह्या संवसारान येयलो कित्याक देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी तें मरण आमचे वयलें ताणें आपल्या पुताचेर घातलें. आनी तोच तो स्वामी जेजू क्रिस्त आज देवाचें उतर सांगता, ताचेर भावार दवरल्यार तुका आनी तुज्या घराब्याक, तुकाच न्हय पूण तुज्या कुटुंबान जण एकल्याक तारण आसा. देखून देवाचेर विश्वास दवरुया, देवाच्या उतरांचेर, कित्याक तो ह्या संवसारान देवून येयला. आपल्या शिवासना वयल्यान तो देवून येयला तुज्या आनी म्हजे पासत. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासिया मोगाच्यान ताची स्तुती करुया. आयलोय देऊन संवसारान, जिविता शोभतो तुका आयकू रावता. उलोय आमचे कोडे, ची मोना जागोय, भोर आमची तोंडा तुज्या शब्दान बोल. मोगाचे जावं दी आमचे उतर, भोर आमची तोंडा तुज्या शब्दान बोल. मोगाचे जावं दी आमचे उतर. हालेलुया. देवाचेर विश्वास दवरुया. ओ हालेलुया. थँक्यू फादर, थँक्यू लॉर्ड जीसस. सासणाचो शोभतो सिंहासनार बसलाय वयर,
शोभतो, तुका थावे आमचे दैव. कोळोय तुजी खोशी कोळोय, चलोय तुझ्याच मार्गार चलोय. बोर आमचे जिवीत तुझ्या शब्दान बोल, बोर आमकां तुझे सारकेली कोर. बोर आमचे जिवीत तुझ्या शब्दान बोल, बोर आमकां तुझे सारकेली कोर. बोर आमकां तुझे सारकेली कोर. मोगाचे जावं दी आमचे उद्धार. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाचो देव आसा. ताची थांय आमच्या जिविताचो संपूर्ण कांय मेवता. ताची थांय आमकां जिवितान संपूर्ण कांय मेवता. आमेन. आयचे देवाचें उतर घेवया. आनी मार्क चॅप्टर 14, मार्काचो 14वो अवेसूर आनी 39वी वळ पळोवया. आनी नव्यान वचून तशेंच म्हणून मागणें केलें 40 परत येवन ते ताका न्हिदलेले मेळले. तर तांचे दोळे जेमीन जड जाल्ले आनी कशी ताका जाप दिवची ती ते कळोंक नासलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा? ज्या वेळार जेजू क्रिस्त तेंचे लागीं येयलो, शिसान लागीं येयलो, त्या वेळार थंय देवाचें उतर सांगता परत येवन ते ताका न्हिदलेले मेवले. आमेन. परत येवन ते ताका न्हिदलेले मेवले. आमेन. चड गरजेचें आसा, चड आमच्या जिवितान गरजेचें आसा आमी ह्या संवसारान आसोन आमी न्हिदलेली आसा वा जागी आसा ती. आमेन. कित्याक खूब म्हत्वाचें आसता ज्या वेळार तुज्या जिवितान तूं संवसारान चलतना न्हिदलेलो आसाय जाल्यार. कित्याक जायतीं जाणां आयज अशा न्हिदेन आसान तांकां दिसता हांव म्हज्या जिवितान सगळ्यान बेस्ट जागेचेर आसा, हांव म्हज्या जिवितान सगळ्यान सेफ जागेचेर आसा आनी तांकां दिसता हांव म्हज्या जिवितान असोच रावतलो. आनी ही एक न्हीद जावन आसा. 1 कोरिंथीयर चॅप्टर 4 वर्स 4 म्हणटा ह्या संवसाराच्या देवान तांची मनां आंधळी केल्यान, कुड्डी केल्यान. प्रेज द लॉर्ड. कुड्डी केल्यान ह्या संवसाराच्या देवान. सो खूब म्हत्वाचें आसा तुमच्या जिवितान जर संवसारान जेजू क्रिस्त सांगता चलोंक सोदतात जाल्यार तुमचे दोळे उगडे जाय. तुमचे दोळे उगडे जाय. कित्याक देवाचें उतर सांगता जर तुमी तेका न्हिदलेले मेळल्यात जाल्यार तुमी देवाक संतोसूंक शकना. आमेन. जेजू क्रिस्त ज्या वेळार जेतेसमेच्या मळ्यान मागणें करतालो त्या वेळार पयले फावटी जेजून सांगलें तुमी थंयच रावात, हांव मागणें करून येता. क्लियर म्हटलां तुमी थंयच रावात आनी हांव मागणें करूंक येता. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजू क्रिस्त थंय मागणें करूंक गेलो आनी येता आनी पळयता जाल्यार शीस मागणें करिनासलें तर शीस न्हिदलेलें. सो जेजू क्रिस्तान तांकां उठयलें आनी जेजू क्रिस्तान म्हटलें पळय जागेर रावात. आनी परतून जेजू क्रिस्त मागणें करून गेलो आनी परतून मागणें करून गेल्या उपरांत परतून ते ताका न्हिदलेले मेळ्ळे. परतून जेजू क्रिस्त मागणें करून गेलो आनी त्या वेळार तेणी म्हटलें आतां न्हिदात,
आतां न्हिदात म्हणूंक लागलो. पळयात, ह्या संवसारान 2 भाशेची न्हीद आसा. एक जो मनीस न्हिदता तो शारिरीक रित्यान न्हिदता, जे आमी सबंद दिसान कश्टान आमी येता आनी आमी ज्या वेळार बेडाचेर न्हिदता, गादयेचेर न्हिदता, त्या वेळार आमकां न्हीद पडटा ती शारिरीक रित्यान न्हीद. आनी दुसरी जावन आसा स्पिरिच्युअली रित्या न्हीद, आत्मीक रित्याची न्हीद. आनी पळयात, आयज आत्मीक रित्याची न्हीद कोणाक सजमनात ना. प्रेज द लॉर्ड. दर एक मनीस म्हणटा हांव सदां काळ जीव आसतलो, दर एक मनीस म्हणटा हांव सदां काळ रावतलो, दर एक मनीस म्हणटा येदे व्हडलें हांव बांदता तें सदां काळ रावतलें. कांय रावना ना, कांय आसना ना. मनीस सकाळीं उठोन धांवता 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 धांवता. उपदेशकचें पुस्तक म्हणटा तूं कितें करता हेची चीत दी. तूं सकाळीं उठ्ठाय, सांज जाता, तूं कितें करता हेची चीत दी. कित्याक सगळें कितें व्यर्थ जावन आसा, सगळें कितें व्यर्थ जावन आसा. आमेन. सगळें कितें व्यर्थ जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खूब म्हत्वाचें आसा ज्या वेळार तुमी आत्मीक रित्यान जागरी आसलेली. खूब म्हत्वाचें आसा. नातर कितें जातलो, तो टायम केन्ना येतलो आनी जेजू क्रिस्त केन्ना येवन ह्या संवसारांसून तुमकां व्हरतलो ते पासून खबर आसचें ना. आमेन. पळयात, ह्या आत्मीक न्हिदेक लागोन जेजू क्रिस्त म्हणटा ते 10 कुंवारींतली 5 कुंवारी थंयच रावल्यो. ह्यो आत्मीक न्हिदेन इतकें लुकसाण जाता, सर्गीची दारां पासून बंद जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ती 10 जाणां आसली, ती देवाचेर विश्वास ठेयताली. ती 10 जाणां आसली, ती देवाची वाट पळयताली, आपल्या न्हवऱ्याची वाट पळयताली म्हणून सांगतालो. पूण तेच्यातल्यो 5 शाण्यो आसल्यो आनी 5 पिसाट म्हणून उलयता. 5 आपले बरोबर दिवो घेतलो पूण तेल घेवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. 5 आपल्या बरोबर दिवो घेतलो आनी तेल घेतलें. हें तेल जावन आसा प्रेयर. आमेन. हें तेल जावन आसलें मागणें. आमेन. आनी ज्या वेळार त्यो 5 शाण्यो आसल्यो, ज्या वेळार राजा येवंक वगत जालो. आमेन. खंय कितें म्हणटा, राजा येवंक वगत जालो. आनी ह्यो राजा दुसरो कोण ना, ह्यो राजा जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो न्हवरो दुसरो कोण ना, ह्यो न्हवरो जेजू क्रिस्त आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो न्हवरो येवंक म्हणटा वगत जालो. कितें जालो? वगत जालो. आमेन. आयज पासून आमकां दिसता न्हू जेजू क्रिस्त इतक्यान येवचो ना. थोड्यांक खबरूच ना, तो ह्या दुनियेनूच ना, ह्या संवसारानूच ना. म्हण थोडीं जाणां म्हणटा इतक्यान येवचो ना. आमी सद्दी इगर्जेन आमी जेन्ना आयतारची मिसाक वयता न्हू, परगट्टा तें खबर ना. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो भावार्थाचो गूट जावन आसा आनी करेक्ट जावन आसा. भावार्थाचो गूट. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. पूण जर जेजू नव्यान येतलो तर तूं जियेताय कसो, तो ना येयल्या भाशेन. जायतीं जाणां आयज संवसारान जिवीत जियेतात ना येयल्या भाशेन. तांकां खबरूच ना. जे म्हणटा येतलो केन्ना तरी येतलो, इतल्यान तर ना येवचो, हांव आसा सर ना येवचो. आमेन. हें म्हजें लायफ आसा एन्जॉयमेंट. थोड्यांचें अशें थिंकींग आसा हें आमचें लायफ आसा एन्जॉयमेंटचें. शेवट ज्या वेळार आमची 50-60 वर्सां आनी आमचे हात पांय आतां चलनात ना, ओके, तेन्ना हांव रजार करून बसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण पवित्र पुस्तक सांगता सांगा नासताल्या वेळार मनशाचो बोध येतलो. आमेन. सांगा नासताल्या वेळार. पळय, ज्या वेळार न्हवरो येवंक सुरवात जाली आनी तेंचो कानार आवाज पडलो, ती 5 जी शाणीं आसली तेंच्यांनी आपल्यो दिवे सारके केले आनी एक्स्ट्रा ऑयल आसलें ते तेतून घातलें. प्रेज द लॉर्ड. पूण जी 5 पिसाट आसा तेंच्यांनी कितें केलें, एक्स्ट्रा ऑयल हाडूकूच नासलें. म्हटल्यार तेंच्या लागीं जें ऑयल आसलें तें तेंचें सरलें. परिणाम हे जालो, तांकां दुसऱ्या लागीं मागोचें पडलें. आतां तेंच्यांनी चिंतलें कितें, हेंकां जर हांवें ऑयल दिलें जाल्यार, हेंकां जर हांवें तेल दिलें जाल्यार आमचो दिवो बंद जातलो.
प्रेज द लॉर्ड. देखून कितें सांगलें ना, आमी जर तुका दिल्या जाल्यार आमी हाडलेलो जो दिवो आसा तो बंद जातलो. सो तितक्यार राजाचो आवाज येयलो, म्हटल्यार न्हवऱ्याचो आवाज येयलो आनी न्हवऱ्यान दार उक्तें केलें. आमेन. न्हवऱ्यान दार उक्तें केलें आनी ज्या वेळार दार उक्तें केलें, ज्यो शाणयो आसल्यो त्यो पयल्यो भितर गेल्यो. आमेन. आनी 5 पिसाट आसल्यो त्यो तेल हाडून फाटीं रावल्यो. आमेन. आनी पळयात तेंचेर पळयात, त्यो शाण्यो भितर गेल्यो आनी 5 तेल हाडूंक भितर गेल्यात, भायर गेल्यात आनी ती येवन परतून दरवाजा लागीं गेल्यात आनी दरवाजार मारूंक लागल्यो. पूण वगत जालेलो. प्रेज द लॉर्ड. वगत जालेलो कित्याक दरवाजो बंद जालो. आमेन. ह्यो दरवाजो बंद जाल्या उपरांत कोणाकूच उक्तें करूंक जायना. जसो नोआचे टायमाक ज्या वेळार फ्लड आयलो, ज्या वेळार तुफान आयलें, त्या वेळार तो दरवाजो देवान बंद केलो, तो कोणाकूच उक्तो लागना. आमेन. पळयात, खूब म्हत्वाचें आसा. जेजू क्रिस्त येता त्या वेळार तुमी संपूर्ण रित्यान कुडी आत्म्या वरवीं जागी आसूंक जाय. कुडी आत्म्या वरवीं जागी आसूंक जाय. नातर अशें जावंक नाका जेजू क्रिस्त येवन गेलो आनी आमकां खबरूच ना आनी आमी सैतानाच्या हातान पडली. आमेन. खूब म्हत्वाचें आसा आयचें जें देवाचें उतर आसा, कित्याक ह्या उतरान जिवीत बदलता. ह्या उतरान आमी सर्गाच्या राज्याचे अधिकारी जाता. आमी त्या पिसाट वस्तुरे भाशेन जावया नाका, आमी त्या शाण्या वस्तुरे भाशेन जावया. तो सदां काळ ऑयल घेवन रावला, ती सदां काळ ऑयल घेवन रावल्यात आनी त्या ऑयल वरवीं आपल्या सासणाचें जिवीत तेणी तशेंच दवरलां. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव तुमचे पासत मागता. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरां पासत, तुजी उतरां देवा साशणीक जिविताची. तेका सजमता तो आपलें जिवीत ह्या वेळार हांव पळयता देवाची ग्रेस, देवाचें सामर्थ्य, देवाचें प्रेझन्स हर एका वेळार वागताना देवाचो मोग हर एकल्या मनशाक मेळटा. कित्याक तो येवचो जाला. ह्यो वेळ आसा कुरपेचो आनी तेच्या कुरपेन आमी वयर सरता. आमेन. गॉड ब्लेस.